भारतीय जनता पार्टी लेड कोएलिशन अलायन्स फाटली 1.5 वर्ष जाली ऑलमोस्ट हे गोंया भितर सरकार चलयता आणि आज अचानक काँग्रेस पार्टीचे 13 आमदार, आय थिंक दिस इज टू बी नोटेड, 13 आमदार काँग्रेस पार्टीचे हे आज गोंयच्या ऑनरेबल गव्हर्नराक वचून मेळ्ळे आणि थंय वचून काँग्रेस पार्टीचो आसा तो सरकार जो आसा तो डिसमिस करचो आणि काँग्रेस पार्टी गव्हर्नरान इन्वाइट करचे गव्हर्नमेंट फॉर्म करपा खातीर म्हणून अशा पद्धतीचो एक वियर्ड काइंड ऑफ आर्ग्युमेंट घेवन आणि एक डिमांड घेवन काँग्रेस पार्टी आयज आमच्या गोंयच्या गव्हर्नराक मेळपाक गेल्ली. खरें म्हणजे हे जर पळयत जाल्यार काँग्रेस पार्टीचे दिस इज अ डेस्परेट फ्रस्ट्रेटेड आणि तेजे परसूय खरें म्हणजे इट इज चीप थिएट्रिक्स बाय द काँग्रेस पार्टी. कारण त्यांनी जे केन्ना त्यांच्या गिरीश चोडणकर जेन्ना प्रेसिडेंट जालो तेन्ना एक डँगल काय जाणांनी दवरले एक कॅरट की आम्ही रोखडेच सरकार करतले म्हणून. इट अपियर्स टू कीप द फ्लॉक टुगेदर. अशा पद्धतीचो एक अत्यंत म्हणजे देशाच्या इतिहासान अशा पद्धतीचो डिमांड कदाचित अशा पयलेच फावट आसत कदाचित, पण गोंयच्या काँग्रेस पार्टीन गव्हर्नरा कडेन केल्लो आसा. मोरोवर इट इज ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू कवर अप द फेल्युअर्स ऑफ देअर ओन लिडरशिप, दॅट इज मिस्टर राहुल गांधी. कारण 2014 भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जाल्या उपरांत देशभरात ज्या ज्या कडेन इलेक्शन्स जाले त्या सगळ्या स्टेटींनी भारतीय जनता पार्टीक लोकांचे समर्थन, भारतीय जनता पार्टीक लोकांचो तेंको मेळत गेला. बट ऑन द कॉन्ट्री ज्या ज्या कडेन काँग्रेसीची जी आता सो कॉल्ड यंग एनर्जेटिक लिडरशिप जी आसा राहुल गांधीची ही ते ज्या ज्या कडेन गेल्या त्या प्रत्येक स्टेटीन काँग्रेसीक खरें म्हणजे आमी पळयतात की काँग्रेसीक हार मानची पडल्या. कर्नाटका सारखे स्टेट सुद्धा की ज्या स्टेटी भितर काँग्रेस पार्टीचो स्वताचो गव्हर्नमेंट आशिल्लो त्या स्टेटी भितर सुद्धा आयज काँग्रेस पार्टीक दे हॅव लॉस्ट देअर मिजरेबली and on the contrary Bharatiya Janata Party has gained from 40 seats to 104 seats. आणि हे सगळे जे हे जे सगळे फेल्युअर आसा लिडरशिपीचे हे लिडरशिपीचे फेल्युअर कवर अप करपा खातीर म्हणून एका अर्थान अशा पद्धतीचो एक डिमांड घेऊन खरें म्हणजे गोंयची काँग्रेस पार्टी गोंयच्या गव्हर्नरा कडेन गेली. पण हातूंतल्यान खरें म्हणजे तांकां ही गजाल लक्षात येयला की ह्या गोंयची जनता आसा त्या देशांतली जनता आसा ही काँग्रेस पार्टीच्या अशा पद्धतीच्या एका अर्थान जे थिएट्रिक्स आसात अशा पद्धतीचे चीप पॉप्युलर डिमांड्स करपाची काँग्रेस पार्टीची जी पद्धत आसा तेका ह्याच्या फुडें ह्या देशांतली जनता केन्नाच बळी पडची ना. भारतीय जनता पार्टीची जी लिडरशिप आसा प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांची त्याचेर ह्या देशांतल्या जनतेन पूर्ण विश्वास दवरलेलो आसा आणि म्हणून तेका लागून देशभरा भितर आयज भारतीय जनता पार्टीक ज्या पद्धतीचे लोकांचे समर्थन भारतीय जनता पार्टीक मेळटा त्याच्या आधारा वयल्यान ही गजाल स्पष्ट जाता की भारतीय जनता पार्टी हेच्या मुखार ह्या देशा भितर एक जे डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड अजेंडा घेऊन जे काम करता तशाच पद्धतीन मुखार वतली. खरें म्हणजे 2017चे इलेक्शन जाल्या उपरांत गोंय असेंब्लीचे तेजे उपरांत हीच काँग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्टा भितर गेल्ली. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली आणि त्या ऑर्डरी प्रमाण फ्लोअर टेस्ट जाली आणि त्या फ्लोअर टेस्ट भितर भारतीय जनता पार्टी लेड गव्हर्नन्स जे गव्हर्नमेंट आसा त्यांनी वी हॅव प्रूव्ड अवर मेजॉरिटी आणि ती जाल्या उपरांत इनफॅक्ट द काँग्रेस पार्टी हॅज मीकली सबमिटेड अँड एक्सेप्टेड दॅट ऑर्डर. नायदर दे हॅव चॅलेंज्ड इट फर्दर nor they have after the confirmation of the vote of confidence nor they have approached the Supreme Court again. आणि त्याचे उपरांत आता ऑलमोस्ट आफ्टर 425 डेज हीच काँग्रेस पार्टी वचून गोंयच्या गव्हर्नरा कडेन अशा पद्धतीचो जो कितें एक खेळ करपाचो प्रयत्न करता याचो भारतीय जनता पार्टी आमी हांगासरल्यान कंडेम करता, आमी याचो निषेध करता. म्हाका दिसता इट इज कर्नाटकान कितें जालें आनी गोंयांत कितें जालें पण गोंयच्या काँग्रेस पार्टीची जी आयची पद्दत आसा आनी आयची जी तांची तरा आसा ती खरें म्हणजे आयज 425 दीस जाल्या उपरांत ऑलमोस्ट सगळं 1.5 वर्ष जाल्या उपरांत काँग्रेस पार्टी आयज जागी जाता आणि ती जागी जावन अशा पद्धतीचे
अनप्रेसिडेंटेड खरें म्हणजे डिमांड्स जे करता जे वियर्ड डिमांड्स आसात म्हाका दिसता तेज्या संबंधान आमकां आनी चड उलोवपाचें ना.